आणि ओट्स घालून ग्रास केला. एकलो इतलो म्हाका क्रेडिट तर. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. For those of you who are new here, I want to humbly welcome you. Last video was about like Happy Christmas achi decoration gottaite. So I showed you guys our crepe was not yet done. So ami ata the crepe complete gottai. So let's go and see what they are doing basically. Kitya grass? वॅक्स पेपर घेवपा मरे हातीन पाकतो तुझ्या वॅक्स पेपर घेवपाचे हाती लागोता ऑल्ड समजून घे ना ते सोमारू मान लागते वॅक्स नोट करतो नको बाय ग्रास रोयला पाऊंड काय सुकलं म्हणतो जातलो सध्या हे मेवण मार Creativeness केल्या. माझे हिशोबान केलं झालं मग आता हिंगा क्रिस्मस कामा लावून आहे सध्यात मिगना लायला पळय मिगना वाट करू लागले आपण काम केले क्रिस्मस देव दिले आपणाचे तिथून खबर डबल साइडेड टेप राहू टू किती पाऊस येतोय हापी मोणे आता बड तुंतल्या ना तो डेझर्ट आणल्या डेझर्ट गोत पाऊस येतोय यो पाऊस सारखा म्हणजे तो धाकटो करतो. स्मॉल द हे ओट्स हे कितें सांगाय. ओट्स म्हाका ते कितें जाय ते इन्ग्रेडियंट मेवना ताका लागून हांवें जुगाड काडलो आनी ओट्स घालून ग्रास केलो जात तें जावं मग पेजो आमचो व्हेरी हार्ड वर्किंग. डेंजर जाले हात आमचो केला तेणे गोठो सोबीत गोठो आमचो रेडी जाता. स्टे ट्यून्ड गायज. सो गायज हांवें म्हाजें काम केलें आतां हांव रेस्ट घेता. आय एम टू टायर्ड. फायनली जाय दिसांनी गोठो कंप्लीट जालो. आयज कोत्तलो फाल्यां कोत्तलो म्हणून जायन हाल तो कस जाल दाडा हा बरं झालं मरे. स्नो आहा थिंगा तोंड आहा आणि रस्ते आहाय आणि राज आहाय इम्पॉर्टंट थिंग अजून येईल ना जेजू जाल ना 25 यार पयलीं आमी कितें कोत्तालीं गोठो पळय हिंग कोत्तालीं सारको असो सो आतां बेबीक लागून बेबी गोट्या वचत म्हणून आमी कितें केलें गोठो हेजें केलो तें तशें वचना. सो पूण हें क्रिसमस ट्री बा तें हात लायना पूण सांगूं जायना केन्ना धाकटे तितून कोण हाय म्हणून काडूं शकता न्हू तें तेका लागून आमी गोठो वयर केलो. हापी पोय पोय दाडान कितें केलें पोय चोय चोय पोय कितें केलें दाडा आना हा ते कापल्याचें जालें म्हणटकूच तेका मागीर दाखोवपाचें ना रे. वाव नायस. कोण कोण केलें रे. बरो आहा बेस्ट जाला सारको. कोणा आतां हाय रे मेघनाचो ती आपणा सुने कशी पिड्यार करून रे कोणा आतां काही चाललाय रोमा आपणन केलें दिसता म्हाका. बेजोन आमच्या गोठ केलोला हा मातशें यो पळय खंय गोठो मातशी मन क्रिएटिव्हनेस सांग. चड बरें हे आनी कोणें आयडिया दिली तर रे बेजोकू आयडिया दिवं जाय तूं आनी कितें रे पळयला ब्लॉगा म्हणून म्हणटा रे सांगनाक तेंकां कांय दिल म्हणून कॉल तुका न्हू ब्लॉगा म्हणून म्हणटा क्रेडिट चोर मुगो वयता तिका पूण आतां बरें केलें बेजो चड बेदात केला. हे हुंचे हाडले तर रे मेंढरे हे हुंच्यान येयले रे आमचे न्हू ते म्हाका हांव एकलो दिसलो म्हाका क्रेडिट तर कळ्ळें बरें दिसता हय भितर ओके जिजस खंय गो 25 तारखे बर्थडे ओके हांव नोकनो रे गोट्याचें मातशें कितें तें कशें आहा तें ओके आनी जोरबीर कितें आहा ना आमकां मातशी स्पेस उणी हा ना रे. ओके करुया बरें आहा पूण रियली गूड बरें आहा दिसोंक बरें दिसता आतां. येस गुड वर्क बेजो गुड वर्क.
so beautiful, Roma. What a talented husband you have. Ah, pode ser Magda filho. Valore cheda. I can't believe it. I can't believe it. Oats. Oats, some healthy oats. Woods घेऊन ना एक. Talent. वाह. वाह रे वाह. पण ते कोणा ड्रॉइंग हे कुत्ताल ते जाणतो. तेका धाल्ला ताल बेगो. मॅड होय. ते कोणसान चिकला कितरे बेज बेस्ट हा. देव बरं करू. रियल कोणा चोड बर हा. I like it. Megan. 73 और ये उगलो नो. अरे ते याची काय सांग. आणि अख्ख्या इथून एक चूज करून हांव हें घेवन येयलो बो आनी हाडून हांवें तो हिंगा लायलोलो तो क्रिस्मसाक सगळें बरें हांवें क्रिस्मसाक तो सगळें बरें हांवें होको त्या बोआ सोडून एक वस्त हांव घेवन येयलो ती क्रिस्मा लायक जावना हली म्हण मनशां पण ते टायर बरं मॅच नाही ना रे पै सगळी मरून हा हा. एकलो ते कॅन्डी तो एकलो म्हाजे भाशा सेपरेट गो ना तू आमचं मधलो न्हू रे पण असं आमचं यार दुसरी तेरा ओके हा मुगो परफेक्ट आं ओके सो बेसिकली ओ हुई ओ मॅच जातली क्रिस्मा उतरा लागून हांव वचोन तो घेवन येयलो आनी कितें करया आज सामकें तुमची गॉल जालें क्रिसमस रेडी देव बरें कर So guys, आमगेर आतां क्रिसमस स्वीट्सूय कोत्ताय लायक खोरमोला आनी नेवऱ्यो सो लेट जाल न्हू सो तेका लागून ओन्ली 2 आयटम्स कोत्ताय आयज माय फेवरेट नेवऱ्यो सो दाडा येस किती कोत्ता हें नेवऱ्यांचें फिलींग पळय हें नेवऱ्या फिलींग हें सो आमी नेवरी कोतली आज बेसिकली आमी ते सायडीच्यान नेवरी कोत्ताय आनी आमची हाफ ऑफ द टीम पळय हिंगा हा तुका घेता आमी काबार करता करमोला पयलाच म्हणून साम गोल्डन ब्रावन आनी मामान केले अशा दोय दोय पाकले सो ही नेवरी मिगन कोत्ता कोणाक कोत्ता ही मिगन मामा नान कोत्ता मामा नान कोत्ता आनी पळय सारकें पळय म्हणटली हे घरा पडेको एक लाटून लायन हाडी भाकरी हा वय चेड थिंग पार सुरू जाता पोशी घालतलो थिंग रावन सायडी हांव कोत्ता आनी एक सायडी हांव घालता कोरमोला आमची born in Bethlehem. काय बर म्हणटा आम केरळ सिंगा वयताले मरे धा ल्हान मरे आ हुंय भोंवताले मातशी रे वास कोलवा बेतालबाती सद्या भाजून दवरला हांव थिंग बरो बसता मोबायलार घालता पयलीं भायली ना म्हाका खंयच्यान भायलां कितें जाय गो दोगी बसोन तूं कितें कोत्ता भायलां हांवें खर्चोता आमची हरमोना आणि आमच्यो नेवऱ्यो त्याला 12 आणि आमची दोघांची एनिवर्सरी गायज सामकी 12 जाली आणि 12 आमच्यो किती बुट्टाय ते नेवऱ्यो आणि कोरमोल करून जाले गायज दॅट्स इट फॉर टुडे आमच्या अजूनपासून नेवऱ्यो जाताय थिंगा हाय सो बॅच्यो मेगन आणि मामा कोत्ताय लास्ट बॅच चड करून नाय आमी त्यो सो आमकां केले बेश्ट्यो लायक खावपाक थोड्यो हाय ते कितली हाय गो 16 नेवरी कितले 16 नेवरी कितें हाय दिसता म्हाका सो I'll see you guys in my next vlog. Until then, share kindness and that love guide you. Bye bye.